नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। तेजपालाच्या अडकेची क्रायम ब्रांचीची दिल्ली तयारी। पीडित चलयेन दिली न्यायदंडाधिकाऱ्यामुखार पुलिसांक जबानी। घडणूक सांगली तशा तशी। पुर्तुगेज नागरिकत्वाच्या प्रश्नाचेर काँग्रेस घुसपली। धंद्या खातीर पुर्तुगेज जावन भायर गेल्ल्यांक सोडात, गोंयांत राविल्ल्यांक अपात्र करात, काँग्रेसीचे तर्कशास्त्र। म्हादय लावादाची टीम डिसेंबरांत गोंयांत येता इन्स्पेक्शनाक। पुरावे प्रत्यक्ष दाखोवपाची सरकाराची तयारी। धरणां बांदूंक दिनात म्हूण मंत्री मांद्रेकराचो राना मंत्रालयाचेर फोग। देवळाच्या व्यवस्थापकाच्या खून केशीन कांचीच्या शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती सयत 22 आरोपी निर्दोष। चडशे साक्षीदार घुंवले। 9 वर्सां उपरांत पॉंडिचेरी कोर्टाचो निकाल। देशभर गाजिल्ले आरुषी हेमराज खून केशीन सीबीआय कोर्टान तलवार जोडप्याक फरमायली जल्मठेप। सीबीआयन मागिल्ली फाशी, तलवार वतले वयल्या कोर्टांत। आणि साश्टीन चोरांक आयले बरे दीस। राया बंगलो फोडले उपरांत न्हावेले फोडलो। 4 जाणांची टोळी जाणटेलेक बांदून वस्ती फारायलो। सामानांक मारलो हात। लाखांची लूट। खबर विस्तारान। तरुण तेजपालाक केन्नाय अटक जावंक शकता। ताचे आड पीडित चलयेची जबानी पुलिसांकडेन आसा। ताच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर दिल्ली हायकोर्टान निकाल दिलो की पुलीस त्या प्रमाण तेजपालाचे अडके खातीर हालचाली करतले। त्या खातीर पुलिसांनी दिल्ली पुलिसांकूय कळयला। गोंय पुलिसांनी आज न्यायदंडाधिकाऱ्यामुखार पीडित चलयेची जबानी घेतली। सुत्रां सांगता ते प्रमाण तिणें सुरवातीक ईमेलान म्हणिल्ल्यो त्योच गजाली न्यायदंडाधिकाऱ्याक सांगल्यात। गोय पुलिसांची टीमीन मुंबई वचून पीडित चलयेची जबानी घेतले उपरांत तिका गोंयान हाडली। बुधवारा सकाळी पणजे न्यायदंडाधिकाऱ्यामुखार तिची जबानी नोंद जाली। चलयेन पुलिसांक पुराय सहकार्य दिला। तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाक अटक करपाचे दिशेन पुलिसांनी निमण्यो हालचाली सुरू केल्यात। ताका केन्नाय अटक जावंक शकता। पुलिसांनी देशांतले सगळे विमानतळ आनी इमिग्रेशन चेकपोस्टांक अलर्ट दिला। A border checkpost alert has been issued by the investigating officer to all the immigration checkposts in the country regarding the alleged accused, that in case there is an attempt to leave the country, the investigating officer should be informed about it. A team of crime branch officials including the investigating officer, they are talking to the victim. She is fully cooperating with us. तरुण तेजपालाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज आयज दिल्ली हायकोर्टान सुनावणेक येता। सांजेच ताचेर निकाल जातलो। तेजपालाक अंतरीम जामीन मेळिल्लो ना। आपल्या आड भाजपाचे हे राजकीय कारस्थान म्हणपाचो दावो तेजपालान कोर्टान केला। ही केस दिल्लीतले एजन्सी कडेन दिवची म्हूण ताचे यत्न चल्ल्यात। पुलीस जाणून बुजून लिफ्टीतली फुटेज पळोवंक सोदिनात। ती फुटेज पळयल्यार खरे खोटे उक्ताडार येतले म्हणपाचो दावोय तेजपालान केला। ताणें पीडित चलयेचेरय दुबाव घेतला। गोंय पुलिसांनी तेहलकाचे पत्रकार, व्यवस्थापकी संपादक शोमा चौधरी आनी आतां न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार पीडित चलयेची जबानी घेतल्या। निमणो तेजपाल उरला। ताका दिल्ली वचून पुलीस केन्नाय ताब्यान घेवंक शकतात। पुलीस ताका दिल्ली राखून रावल्यात। अटकपूर्व जामीन न्हयकारल्यार तो तावडेंतल्यान सुटचो न्ही म्हूण गोंय पुलिसांनी इमिग्रेशन चेकपोस्ट अलर्ट दिला। आयचो दीस तेजपाला खातीर सामको म्हत्वाचो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। पुर्तुगीज नागरिकत्वाचेर सध्या धरल्यार चापता, सोडल्यार पळटा अशी गत राजकीय पक्षांची जाल्या। काम धंद्या खातीर भायर गेल्यात त्या गोंयकारांचे पुर्तुगीज नागरिकत्वाक हरकत ना, पूण पुर्तुगीज नागरीक जावन गोंयांत रावल्यात ते अपात्र अशें काँग्रेस म्हणटा। खासदार श्रीपाद नाईक म्हणटा गृह मंत्रालयान आदेश दिलो म्हूण कोण अपात्र थारना। हो 20,000 गोंयकारांचो प्रस्न। संसदेन उपाय काडचो पडटलो अशें खासदार म्हणटात। काँग्रेस कायतूचो राजीनामो मागता। The BJP government
in Goa has no moral authority to continue in power in view of the fact that two MLAs, one belonging to Goa Vikas Party and other belonging to BJP, are prima facie proved to be not citizens of India. They should quit voluntarily from the assembly, or the speaker or the chief minister, whoever have some sort of influence over them to advise, they should be told to quit. BJP is, which claims to be a nationalist party, although they are the creation of RSS, and we know how patriotic RSS is. Therefore, BJP has to take the burden, and on their own they should show the doors to these MLAs. Governor of Goa has got power under Article 54(2) to send message to the Goa Assembly and ask whether any foreign national is sitting in the Goa Assembly at present and in participating in the debates. This information Governor can ask through a message. Immediately Mr. Kaito should resign, failing of which the apex authorities like the Election Commission, His Excellency the Governor किंवा स्पीकर ज्यांच्याकडे अधिकार असतात आणि इमिजिएटली ताजेर एक्शन घेवंक जाय. निर्णयाचो इफेक्ट तमाम गोमंतक्यां जातलो ह्या संबंधी म्हजी, पूण हे थोडेशें आमच्या गोंयकार लोकांक बिथरून उडोवपाचें, म्हणजे अशें एक कितें म्हणटा तशें सिच्युएशन तयार करपाचें, भयकान म्हणटा तशें त्या प्रकारचे BJP थोडेसो प्रयत्न करता. The party would like to assure thousands of Goans who are abroad today that the party stands with them. We will see to it that their difficulties are not compounded by false propaganda. They can come and stay in India any period of time. They will have a permanent visa stamped on their passport. They don't have to go on applying it every time and then. Nothing else. Continues. खासदार फ्रांसीस सार्दिन म्हणतात तो सध्या भारतीय, 1961 पयली पोर्तुगीज आशिल्लो. I'm a very respected, responsible citizen of this country, and I am not interested in any other citizenship than Indian. And have you been a Portuguese citizen anytime? Just Yes. clarify on that. Yes, before 1962. Yes. Before 1962. 61. 61. Yes. Yeah. Oh, that's all. Nothing after that. Nothing after. इतले मजगती भाजपाचो खासदार श्रीपाद नायकान हो विषय संसदेत व्हरपाचे थारायला. तो म्हणटा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे निर्णय सुद्धा कितलेशेच खेपो चुकतात. वादग्रस्त आमदारांचेर मात तो कांयच उलयलो ना. आता सेशन आमचे 5 तारखेक सुरू जातले, त्या हेतून हांव गोवोरमेंटाक म्हणजे सेंट्रल गोवोरमेंटाक प्रश्न विचारतो, कशा पद्दतीन तुमी गोंयाक ह्या गोष्टीचें सोल्युशन दिवंक शकतले. ताका जेन्ना मिनिस्ट्रीन झालं की ते पोर्तुगीज नागरीक म्हणून, आणि अशा वेळार तेंच्यांनी आमदार राहावे कितपत, आणि ह्या वेळार तांकां पक्षान तुमच्या पाठिंबा द्यावे. काही गोष्टी हे मिनिस्ट्रीन सांगले म्हणून सगळें जालें अशें कांय ना न्ही. कायद्याचे खूब बाबी आसात, मिनिस्ट्री सुद्दां खूब फावटी चुकिल्ली आसा हे तुमकां खबर आसा, आनी म्हणून ताजो शेवटच्या हाका पर्यंत सूक्ष्म लाय पर्यंत आमी ते गिल्टी अशें म्हणूं जायना. कित्याक ते डिसिजन एक टोटल डिसिजन घेवनी म्हणून सरकारान ठरोवनी. होम मिनिस्ट्रीज एक ते ठरोवंक शकना अशे खुबश्यो गोश्टी आसात, आनी म्हणून एज ए होल सरकारान ह्या संदर्भात एक परमनंट निर्णय जेन्ना घेतले ते आमकां मानचेच पडटले आनी मानतले. नो प्रॉब्लेम. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय लवादाची टीम डिसेंबरांत गोंयांत येवन इन्स्पेक्शन करतली. म्हादयचेर गोंयची पुराय बाजू लवादा मुखार तेन्ना मांडटले आनी तांकां डॉक्युमेंट आनी पुरावे दाखयतले अशें उदका स्त्रोत मंत्री दयानंद मांद्रेकार म्हणटा. मुखेल अभियंतो म्हणटा गोंयांत आनीक 4-5 तरी धाकटी धरणां जाय. धरणां बांदपाक मान्यताय दिवंक कटकटी करतात म्हूण मांद्रेकार राना मंत्रालयाचेर तिडकलो. आमी मागता हे आमचे एनवायरमेंटाचे लोक आहात तेंच्यानी सुद्दां केशी आनीक घालच्यो अशें आमचे तांकां रिक्वेस्ट आहा. तुमी केवळ आमच्या बरोबर आमचे दोश काडीत रावू नाका. शेवटी तुमची एनवायरमेंटल जे लोक आहात तेंची जबाबदारी जाता. गोंयच्या भवितव्याक लागून गोंयची पर्यावरण राखून दवरपाक लागून तुमची जबाबदारी आहा.
तुम्ही त्यांचेर केशी घालपाची गरज आहा. तांकां आमी हें करपाचें ना आनी आमी ह्या हेका लागून आमी ताका शेवटी उदक कितें जातलें हें तें आमकां कांय खबर ना. पूण हे फाटीं घेवपाचो प्रश्नच येना. फाल्यां हेच्या संदर्भान ट्रिब्युनलाचे टीम फूल टीम फुडल्या म्हयन्यान गोंयांत येता. आमचे सगळे ऑफिस आमची तयारी सगळी परिस्थिती जी कितें आहा पळय ती तांकां पळयतले. त्याच्या नंतर न्याय निवाडो कितें आहा तो थंय सुप्रीम कोर्ट दितलो. केंद्रीय उदका स्रोत खात्यान घडोवन हाडिल्ले राज्यस्तरीय पेंटिंग सर्तीच्या इनामां भेटोवपाच्या सुवाळ्यान मंत्री मांद्रेकार उलयतालो. सुवाळ्याक खासदार श्रीपाद नायक आनी हेर अधिकारी आशिल्ले. धरणां बांदपाक मान्यताय दिवंक रानां खातें कटकटी करता म्हूण मंत्री मांद्रेकारान फोग काडलो. जाय तितके उदक आमी आणिल्लें जर सेफ करपाक वतात आज प्रॉब्लेम आहा. आमची 2-3 धरणां आमी करपाच्या हेचेर आहा. पूण काही टेक्निकल अडचणी आहा. त्या टेक्निकल अडचणीक लागून थंयतरी आमकां एप्रुवलां मेळना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक विचित्र एक डिपार्टमेंट आहा. ते थंय परमिशनाच दिना. ते वायल्ड लायफ सँच्युरी म्हणटा आनी कसली सँच्युरी म्हणटा कितें कितें सांगता तेच कळना आनी ते कितेंच करपाक दिना. About 30 to 40% of our state is covered by reserved forest or the wildlife sanctuaries, where it becomes very difficult for us to carry out any water resources projects. Overcome our needs in the future, we should have at least some 4-5 of such storage projects in the state of Goa. Government of Goa has a foresight in preparing the master plans for our water resources, majorly 4 rivers in Goa. Up to we have estimated the needs and the availability up to 2051 AD. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.